काणी ऐकूच मेळना रे कोणा इश्टना अनमा एक काणी सांगा म्हण निमगिल्तद ना एक गांवांतू एक व्हड राय आशिल्ली म्हणून मेला अनमा काणी सुरू करत आशिल्ली तसले एक व्हड राय आलो तागेल्या व्हड राज्या बगेच्या पुस्तक आज हांव वाजयली नमस्कारू एक पुस्तक कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांके स्वागत विश्व कोंकणी केंद्राच्या विद्यावारिधी लायब्ररींतुला अनेक पुस्तक घेवन आज हांव तुमगेल्या मुखार आयला आज हांव वाजिल्लें तसलें पुस्तक विलियम शेक्सपियर हांगेल्या प्ले आधारित मालिनी रॉय हांणी एक बरयलें तसलें एडॉप्ट केलें तसलें हॅमलेट म्हणजे तसलें पुस्तक ह्या पुस्तकाक नरेश कुमार हांणी एक भारी चंद आशिल्ल्या इलस्ट्रेशन्स दिलेले आसा विलियम शेक्सपियर तांणी आमकां सगळ्यांक गोत आशिल्लें तसलें एक भारी फेमस रायटर आनी पोएट तांणी मस्त नमुन्याचे पद्य काणी आनी नाटक बरयलेलें आसा तांतू हें पुस्तक हॅमलेट हें एक ट्रॅजिडी म्हणजे तसलें एक फॉर्म ऑफ प्ले म्हळ्यार एक नाटक हें पुस्तक वन्स अपॉन अ टायम ऑन ए डार्क विंटर नायट म्हूण सुरू जाता ह्या पुस्तकाच्या एकलो मुख्य पात्रधारी हॅमलेट म्हणून ह्यो डेन्मार्क म्हणजे एक राज्याचे राजकुमार तागेले ओटूची ह्या पुस्तकांत आमकां तागेली फॅमिली म्हळ्यार तागेले आनू तागेले अम्मा आनी तागेले अंकल तांगेले पात्र पळोवचें मेळटा तशीची त्या राज्याचे मंत्री आनी तागेले एक कुटुंबा बग्गेचे वरान पात्र ह्या पुस्तकांत आसा ताजे मागीर हॅमलेट आनी तागेले फ्रेंड्स तांगेले वरान ह्या पात्र ह्या पुस्तकांत आसा ह्या पुरा जाताना तागेल्या हॅमलेटाला आनू मरता तागेला आनू कशी मरता आनी त्या विशीं ताका कशी कळटा कोणा निमित्त कळटा ताजे मुखांतर ह्या पुस्तक सुरू जाता ह्या पुरा प्रश्नाक उत्तर सोदिताची आमी ह्या पुस्तक मुखार वाजिता गेले तशी तागेल्या त्या एका अन्नाल्या मृत्यू निमित्त तागेल्या जिवनांतू कसा पुरा चेंजीस जाता तो कशी एक चेंज जाता तागेल्या लायफांतू म्हणून आमकां कळटा तागेले निमित्त त्या राज्यांतू कसा पुरा चेंजीस जाता तागेले फ्रेंड्स आनी तागेलें एक रिलेशन कशें जाता म्हूण आमकां ह्या पुस्तकांत मुखार कळटा ताजे नंतर तागेल्या एक राज्यांतू त्या वरलाल्या नेबरींग कंट्रीज जो नेबरींग राज्य तांगेल्या आनी हांगेल्या राज्यां मदें चलचे तसल्या केल्या विशय वरान ह्या काणयेंतू मदीं मदीं येता तशी मुखार वताना तागेल्या अन्नाल्या मृत्यू कशी जाल्ला ताका कोण मारला कसल्या मारला म्हूण एका कळटाना तो ताका कशी रिॲक्ट करता ताका तांत दुखून कसा पुरा कळटा आनी ताजे निमित्त तो कसा करता ह्या पुरा प्रश्नाक आमकां एक उत्तर ह्या पुस्तकांत मेळटा ह्या पुस्तक वाजिता गेले तशी म्हाका एक कविला एक जो साहितीला तागेलें एक चिंतन तो एक खंयची नमुनेर एक थिंक करता त्या पुस्तक आमी वाजिताना आमकां त्या पुरा एक घटने एक अरमनेची की एक घराची की एक जो वरला पुरा सीन हो ओके हांगा अशें हांव ताजे मदीं आसा म्हूण एक फिलींग येता ताणें तितली चंद करून एक नरेशन दिवका म्हळ्यार ह्या पुस्तक भारी एक विशेश जावन आसा त्या वाजिताना म्हाका भारी खुशी जाल्ली ह्या पुस्तक आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या विद्यावारिधी लायब्ररींत आसा ह्या पुस्तकांत एंडा कसा जाता ताजें एंडींग कशी केला तांणी म्हूण वाजोवच्याक तुमी येयाती ह्या पुस्तक वाजियाती म्हूण सांगताची आयच्या ह्या कार्यक्रमा हांव हांगाचे मुक्ताय करता सगळ्यांक देव बरें करूं.